जेजून आमकां आनिकूय आदी सांगलां, भितर वेता ते न्हय पूण भायर येतात तातूंत आमकां कळटा कसली आमी मनशां पळय ती. आमचें भितरलें जिवीत आमी ताचेर आमी ध्यान मन लावंक जाय. आमी खूब पाटी आमची देवसां पर्यंत कोत्ता तेन्ना भायल्यानूच कोत्ता, काळजांतल्यान ती भायर सरना. आतां पळयात, ही उतरां आमचीं आसात पळय ती मिसाची आमी प्रतिसाद रिस्पॉन्स दिता ती आमी काळजांतल्यान तर म्हणत जाल्यार ताचो परिणाम आमचे जातलोच. आमी मनान सान म्हणलें तर आमी नको कितें म्हणलां कितें जालां कांयच नको, आमी येता आनी वेता अशें जाता आमचे मदें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आयज पावलूय तशेंच म्हणटा, आमी भायल्यानूच जियेता, भितरल्यान आमी जियेना. म्हणजे कितें, रोचनार आनी रोचना, देवान हें सगळें रोचलेलें आसा, तें ताणें रोचलां आनी तो ताचे किन श्रेश्ठ म्हणून ताका आमी बोजूंक जाय, नवी रोचणेक. पूण आमी हेंय जाणो, देव खंयसर आसा, सगल्याक आसा, सगल्यांनी आसा, सांती नासान अशें म्हणलें न्हय. देव सगल्यांनी आसा आनी सगल्यो वस्तू देवान आसा. हें तर आमकां कळत जाल्यार पयलो वयलो स्थान आमी देवाक दिवंक जाय आनी मागीर सगल्या वस्तूंनी तो आसा थंयसर आमकां तो मेळटलो. कित्याक जुवांच्या शुभवर्तमान ताणें सांगलां, शोब्द आसलेलो सुरवातेक आनी हो शोब्द देव जावन आसलेलो आनी देवान ह्या शब्दा वरवीं सगळें केलेलें आसा आनी हो शोब्द जावन आसा जेजू. तो जेजू वरवीं सगळें रचून आयलेलें आसा आनी सगळें आतां परतून ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून नवी रचना आमी घडोवन हाडलेली आसा. तर आमी ह्या नवे रचनेंत जेजूच्या आसण्यांत आमी आमचें जिवीत सारया आनी हे परी उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान आमी आमचें न्हय, ताची उतरां, ताच्यो कोन्यो, ताची चाल आमी घडोवंक लागतले आनी हे भाशेन आमी जियेतले.